Under that act, that new, there is one notification which says you have to have a special registration, and I'll give you the notification. I don't have it right now. Yes, and you have to pay 4,000 rupees fees. Are they all registered under this notification? Speaker sir, ये जो ambulance असा, तो ambulance आमी notified करता आणि तांका tax असा, तो आमी तांचे कडच्यान tax घेना. Under that आमी ह्यो ambulance register करता. आता जो private ambulance जो ट्रस्टाच्यो आसा त्यो, जो private ambulance असा तांचे कडच्यान आमी tax घेता. Societies. Speaker sir, why there is one flaw. Only 108 are registered. Other private ambulances are not registered. And one more thing, there are still pending applications. Whether all rules are the same for these people. Sir, आमी सांगले फक्त private जे vehicles असता, तांकां आमी tax minor tax लायता आणि जे पळय trust आसा ताका आमी free हे दिता किंवा hospital trust अशें जे आसता तांकां tax लायना road tax. Because sir, एकूच assurance, some of the private fellows, तांकांय कितें registration relaxation दिवपा मेळटा जाल्यार why, you know, because they do service. We can even fix a rate for them, whether we could consider giving them relaxations, because it's quite a big amount. And जोतो दिल जाल्यार we can even fix a rate for them. कित्याक GMC कडे बी ambulances जायत लोक ambulances वता private. And तांकां जोतर मडगांव सावन कुडतोर व्हरतलो जाल्यार they charge them 2,000, 2,500. I have an ambulance with me on call, but that's not an issue. But they have to pay 2,000, 3,000. We could consider relaxation and fix a fee also. Whether government will give an assurance, we'll look into this. That's all. Because sir, तो tax आसा पळय तो सामको कमी आसा. आता फॉर एग्जांपल आय विल गिव यू माय ब्रदर ऑनरेबल मिनिस्टर पांडुरंग एलायस दीपक ढवळीकर लायट पॅसेंजर व्हेकल मारुती सुझुकी इको लिमिटेड एम्बुलन्स इट इज 264. दिस इज अ प्रायवेट हे पूण जे प्रायवेट आसा पळय ते धंदोय करता. लक्षांत दवर जे प्रायवेट आसा आतां फॉर एग्जांपल मेडिकलांत कितलेशेच प्रायवेट वचून रावता. हर्सवॅनूय आसता मेडिकल हेय आसता AC आसता तेंचे. दे चार्ज. आता ते चार्ज करता तांकां टॅक्स घेवचो की ना तुजोय प्रश्न आसा म्हजोय प्रश्न आसा. म्हाका दिसता जे चार्ज करता तांचे कडच्यान टॅक्स वाशील करपाक जाय, कारण ते सोशल सर्वीस करना, ते चार्ज करता. आतां फॉर एग्जांपल हांगच्यान पेशंट जर बेळगांव व्हरतले जाल्यार ते 4,000 रुपया लायता. 4,000 रुपया हे स्मॉल अमावंट न्ही न्ही. सो तो टॅक्स हो मायनर आसा आनी वयल्यान आमचो जो प्रायवेट व्हेकल्स आसा टॅक्स मायनर आसा. Because sir, a good question. I think there is a small correction. I'll give you the notification. The tax is more. You can go through it. पुढला प्रश्न श्री चंद्रकांत कवळेकर. Sir, star allocation number 3. 3B. अच्छा मोठ्यान सांगत. उभे राहून. 3B. वर्षांगले रे. सांगा रे परिवर्तन. क्वेश्चन आयकूंकच ना तुजो. हांव ती मातशें आन्सर एज पर कंप्युटर प्रिंट. स्पीकर सर, ज्या रस्त्याचो हांवें जो उल्लेख केला जो पोपयडांडो टू खेडे आणि कुडे टू पारेमळ हे दोन्ही रस्ते जे आसात ते दोन्ही गांव जोडपाचे म्हणजे दोन्ही पंचायती जोडपाचे रस्ते आहेत. ही नवीच पंचायत जी म्हाका ॲड जाल्ली आसा ती व्हडली पंचायत 9 मेंबराची पंचायत काणकोण तालुक्याची जी खोला पंचायत जी ॲड जाल्या ताका हे दोन्ही रस्ते जावप अत्यंत गरजेचे. इतल्याच खातीर की जे खोला साकून जर आमी बार्शी वयतले किंवा त्या सायडीक केपी भागांक जर वयतले जाल्यार आमकां हे रस्ते नसले कारणांनी वाया केनेंगेनी बेतूल धरून ते फातर्पा बाळ्ळी ह्या भागांतल्यान कमीत कमी 20 ते 25 किलोमिटर रावंड मारचो पडटा. आनी हे रस्ते जर जायत पोपयडांडो टू खेडे आणि कुडे टू पारेमळ हे फक्त 1 ते 1.5 किलोमिटर डिस्टन्स आणि हे एक हांगा रोड नसले कारणांनी दोन्ही गांव जोडपाचो रस्तो नसले कारणांनी 20 ते 25 किलोमिटर रावंड मारचो पडटा. तेन्ना हे रस्ते तुमी फुडें करतले म्हणल्यार केन्ना घेतले? दोन्ही अर्जंट एटलिस्ट एक तरी पयलीं घेवंक जाय. एक जर घेवन जर सेकंड दुसरो घेतलो जाल्यार चलता, पूण फक्त 1 ते 2 किलोमिटर 1 ते 1.5 किलोमिटराचे वाटेक आमकां 20 ते 25 किलोमिटर रावंड मारचो पडटा लोकांक क्रॉस करपाक खोला साकून बार्शी वयता वचपाक. हांव मातशें हे जे रस्ते आसा ते रस्ते जे पास जाता ते दोंगराळ भागांतल्यान आनी शेतांतल्यान. नंबर 1 कितल्योश्योच काजू
ची झाडां हो रस्तो करता आसतना वता. इतलेंच न्हय तर सबंद फिल्डांत माती घालून ती फिल्डां पुरोवची पडटा जवळ जवळ 12 मिटरचो. हे एक्विशन जे आसा तें जर केलें जाल्यार सादारण एरिया एक 21,021 स्क्वेअर मिटरची आसतली. द लेंथ जी आसा ती 1.7 किलोमिटर आसा. विड्थ 12 म्हणजे हो पयलो रस्तो तुजो पोपिया दांडो टू खेडे जवळ जवळ 12 मिटरचो रस्तो आनी मदीं मदीं ज्या कडेन कर्व येता किंवा हाय हिल्स येता थंय 19 मिटरचो घेतला. दुसरो रस्तो जो आसा परिमळ टू कुडाय हो 52,083 स्क्वेअर मिटर एरिया एक्विशन करचें पडटा. लेंथ तेजी 2 किलोमिटर आसा. हाजी जी विड्थ आसा ती 12 मिटर ते 20 मिटर्स. आतां हे जर केलें आसा जवळ जवळ 15 ते 16 किलोमिटर रोड म्हाका दिसता दुसऱ्या गांवांत वचपाक शॉर्ट जाता. पूण हातूंत परत आनी एक गजाल आसा आनी ती म्हणजे 300 मिटराची फॉरेस्ट लँड हातूंत आसा. आनी फॉरेस्ट लँडांतल्यान आमी जेन्ना रस्तो व्हरता तितलीच लँड तांकां दुसरी कडेन खंय तरी दिवचें पडटा. सो हे सगळें जाले नंतरूच एक्विशन प्रोसेस फॉरेस्ट लँड दुसरी दिले नंतर कामाक सुरवात जातली ए आनी एस दिवपाक म्हणजे एडमिनिस्ट्रेटीव एप्रुवल. सो आत्तां तारीख किंवा डेट सांगूं शकना. इतलेंच पळोवया की बेगिनात बेगीन जाता तितले बेगीन हो रोड कसो मुखार वतलो. तारीख तुम्ही आताच फिक्स करा अशें म्हणना हांव, पूण जाता तितली बेगीन घ्या. तुम्ही आताच मेन्शन केला की हो रस्ते जे आसा 1.5 किलोमिटर आनी रावंड मारचो पडटा तो 20 ते 25 किलोमिटर. तुम्ही 17 किलोमिटर म्हणला पूण जर सगळे म्हारशा भितर जर वचत जाल्यार कमीत कमी 20 किलोमिटर क्रॉस करची पडटा. हे तुम्ही एक तरी पयलीं घेयात की दोन्ही जर आसा ते क्रॉस करपाचे, दोन्ही गांव जोडपाचे आसात. एक पोपय दांडू टू खेडे किंवा पुढे टू पारेमळ एक रस्तो तरी पयलीं घेयात म्हणटा. डेट तुम्ही आतां फिक्स करनाकात पूण जातले इंस्ट्रक्शन दिया की फास्ट घेवपाक की डिस्टन्स फक्त 1 किलोमिटर जाग्यार तांकां 20 किलोमिटर वयची पडटा. मागीर जाता तितले बेगीन मातशें घेवपाचें हें करा. सर आमी जातले तितले बेगीन घेता पूण एक्विशन जो प्रोसेस आसता ताका सेक्शन 4, 6, 7 त्यानंतर परत एवॉर्ड आनी त्यानंतर पोजेशन हें जर करतलो जाल्यार जवळ स्टार्ट केल्यार 6 म्हयन्यान ती वर्सान तरी जावंक शकता. आयच ना हे जर करतलो जाल्यार कमीत कमी म्हणजे फास्ट सुद्दां जर केलें जाल्यार 1 वर्स लागता. ताजो एस्टिमेट आमी करून दवरला पूण एस्टिमेट हो केन्ना उपयोग पडटलो जर GSR चेंज जालो जाल्यार होय एस्टिमेट परत करचो पडटा. फायनान्शियल सँक्शन ताका अजून घेतलें ना न्ही. पयशांची प्रोविजन करपाक न्ही. पयशांचें प्रोविजन आमचे कडेन आसा त्या बद्दल कांय दुमत ना. एकदां एक्विशन चालू जाले बरोबर जो 80% पयशे EDCक भरपा आसा ते आमचे कडेन आसा. फुडलो प्रश्न श्री विजय सरदेसाय. Because sir, I may be permitted to ask star LQ number 4. उत्तर छापील प्रमाणे. Speaker sir, at the onset, I would like to draw your attention to Rule 42, where a member is supposed to get answers to his starred LQs at least 2 days in advance. This particular answer has been given yesterday between 4 and 4:30. स्पीकर सर जर ते सत्य आसा जर हांव परते फुडल्या Now I am prepared, there is no issue about it. But Speaker sir, on the auspicious occasion of your birthday, It is noted. it would be nice if you can give a ruling and direct the government not to repeat noted. this. Speaker sir, the answer gives an annexure and the matter relates to 31 PSIs who were chosen in 2001 when Honorable Chief Minister was also the Chief Minister. Speaker sir, at that time Tanveer Khatib has challenged this process in the High Court and got a stay. In 2004, the High Court has held that the whole process was illegal and malified. Before that, the government had said that they will abide by the High Court decision. Subsequently, these 31 PSIs went to Supreme Court. Government changed and said that its appeal should be withdrawn in 2008. Speaker sir, now my question to the government is whether in the police department it is necessary for a PSI to be confirmed before he gets promoted as a PI. The question is regarding cases, not regarding service rules. Because the annexure is clearly about a case filed by a police personnel in the Supreme Court.
the annexure is relevant part of the answer. If the Chief Minister is unaware of it, then I would like to rephrase my question that whether the government believes that the batch of PSIs in 2001 have been confirmed. प्रश्न हा सरकारच्या विरुद्ध केस कोणे फायल केल्या पुलीस डिपार्टमेंटाच्या विरुद्ध पुलिसीन सो त्या संदर्भातलं कितें उत्तर असल्यार हांव दिता ते कोण कन्फर्म जाला काय कन्फर्म जावन ना ताका वेगळो प्रश्न विचारचो हांव होम डिपार्टमेंट आसा म्हाका एडवान्स जर तूं कागदार बरोवन दिता ताका एक्झॅक्टली कितें जाय जाल्यार ते डिटेल हाडून दिता सर confirmation is not part of this question. The question is basically asking about a police personnel filing a case against police department. So त्या संदर्भात कितें जाय जाल्यार सांगता हांव. स्पीकर सर आन्सर हांवें दिवंक ना आन्सर गव्हर्मेंटानूच दिल्लें आहा आन्सराक सायट करून हांव क्वेश्चन विचारता हो जो एनेक्शर दिला त्या एनेक्शराचेर रिलेटेड क्वेश्चन आहा हांव आतां विचारूंक सोदतां सरकाराचो स्टँड कितें आहा सुप्रीम कोर्टान हे SLP ही जी तुम्ही पयली SLP दाखयल्या नंबर 8380 ऑफ 2004 हाजेर सरकाराचो स्टँड कितें सरकाराचो स्टँड आसा की सरकारान जी पळय रिक्रुटमेंट केल्ली ती सगळो प्रोसिजर कंप्लीट करूनच केल्ली मागीर हायकोर्टाचो जो कितें ऑर्डर आहा ती सरकार मानना सरकारान मानपाचो प्रश्न ना सुप्रीम कोर्टान पयली प्रायमा फेशिया मानून ना न्ही ती स्पीकर सर आता जेन्ना कन्फर्म्ड ना तेन्ना अशें दिसता की 5 ते 7 हेच PSI हेच बॅचींतले आमकां प्रमोट केले आज ते पुलीस इन्स्पेक्टर जाले हातूनच एक अशी PSI पयरूच जी सस्पेंड जाल्या फॉर करप्शन आनी एकलो पेट्रोल चोरपाक सस्पेंड जाल्लो हे सगळे हेच बॅचींतले आहा आतां अशें जर तुमी प्रमोट करतले आमकां जाल्यार इज द फॉलिंग इन लॉ एंड ऑर्डर जें कितें आमकां एफेक्ट जाता इज इट बिकॉज ऑफ सच ऑफिसर्स सरकाराचो हाजेर कितें स्टँड स्पीकर सर खंयच्या बॅचींतले कोण सस्पेंड जाला ते पळोवपाक गेल्यार म्हाका सगळे बाकीच्या बॅचींतले काडचे पडटले आनी जेन्ना आमी रिक्रुटमेंट करता पळय त्या वेळार ताजें कॅरेक्टर आनी ताजो बिहेवियर रिक्रुटमेंट करपा पयलींचो पळयतात रिक्रुटमेंट केल्या नंतर जर ताणें कितें चूक केली जाल्यार ताची ताका शिक्षा भोगची पडटली शिक्षा भोगपाचो इश्यू न्ही जेन्ना तांचे हेच अंडर क्लाउड आहा तेन्ना तुमी तांकां प्रमोट आनी कशें करतात स्पीकर सर वेगळो प्रश्न विचारल्यार इवन होम डिपार्टमेंटान ताणें हो प्रश्न रेज करुनी डिमांडाक 29 तारखेक आसा त्या वेळार ताका डिटेल उत्तर दिता आय हॅव नॉट स्टडीड द promotion and other aspect of it. The question is related totally entirely to a police personnel filing case against the department. So I have got information on that issue. फुडलो प्रश्न श्री रोहन खवटे. Speaker sir, I may be permitted to ask star LQ number 5. Answer is for computer print. Speaker sir, question आशिल्लो regarding the water treatment plant at Giri. हे गिरीचे उदकाचे प्लांट जेन्ना सुरू जातले पर्वरी कलांगूट आनी सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीक उदक मेळपाक बऱ्या तरेन स्टार्ट जातले जे गव्हर्मेंटान जे धोरण घेतिल्लें आसा की 24/7 3 वर्सां भितर दितलो तातूंत हे प्लांट सुरू जावपाची आवश्यकता आसा. माय फर्स्ट क्वेश्चन इज वॉट इज द प्रेझेंट स्टेटस ऑफ दीस लँड एक्विजिशन. सवाती महाशय ही जी लँड एक्वायर करपाची आमी थारायला ताचे पयलीं हो जो जेन्ना टेंडर काडलें तेन्ना आमकां कळिल्लें की पयलीं हे जे कुमुलदाद आसा ते कुमुलदाद आमकां इरिवोकेबल पावर ऑफ एटर्नी आमकां दिता NOC. त्या नंतर आमी हे टेंडर काडलें पूण आतां परत सेक्शन 4 आमकां पब्लीश करचें पडलें आनी सेक्शन 4 पब्लीश करून आमी हे फुडलें काम एक्विजिशनाचें काम चालू केल्लें आसा. Because honorable member म्हणजे डॉक्टर प्रमोद सावंत 19 मार्चात एक अनस्टार LQ घाला तातून रिप्लाय मेळ्ळा लँड एक्विजिशन इन प्रोसेस टेंडरिंग इज डन एंड इट विल बी ओपन ऑन 30th April 2013 टाइम टू एक्झिक्यूट द वर्क 500 days फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ वर्क ऑर्डर. हांवें प्रश्न घाला वो आज जो आयला स्टार LQ तातून रिप्लाय आयिल्ली आसा टेंडर ओपनिंग इज बींग पोस्टपोन्ड सिन्स लँड एक्विजिशन इज नॉट फायनलायज्ड फॉर बजेट एलोकेशन मॅटर इज रिफर्ड टू फायनान्स डिपार्टमेंट. आता खंयचो स्टेटमेंट घेवपाचो गव्हर्मेंटाचो कित्याक वी आर ऑन द टेल एंड